मोगाळ म्हज्या भावा भयणीनो, भाग्यवन जुसेवाज आमच्या गोंय हिंदमान दिओसिसीच्या आस्कारेचे परबेची 9 दिसांची तयारी आमी कालूच सुरू केल्या. आज नोवेनाचो दुसरो दीस, 8 जानेराची आयतार, आणि आयज आमी परब सुमरंतांव सोमया जेजूचे आप परगोटणेची इंग्लीश भाशेन दी एपिफनी ऑफ द लॉर्ड. आमच्या तोंडा मुखार विशय दवरला तो वो पिडेस्तां आनी जाणट्यांक दोयाळ आनी मोगा सेवेची जावन जेजूचो पाटलाव करुया. हो दीस भेटयला दिओसिसीच्या गवळीक सचिवालयाच्या म्हणजे पास्टरल सेक्रेटेरिएट आनी दोतोनीच्या वावरा पासत. तशेंच आयच्या दिसा कांय वारादां पासत आमी मागता राया वाराद जो आयज आमचे मदें आसा. ह्या मिसाक आमी रावता 9:15 ऑलरेडी आपली रोमारी थिंग घेवन आयल्यांत. आनी सांजेच्या दिसा 4 वरांचे मीस तेय बी रोमारीचेच मीस पेरणे आनी सांगे वाराद सांजेच्या वेळार येतली. आतां तुमकां बेश्टें जाणो जावंक हें सदांच आमी तुमकां सांगता राया वारादा खाल येतात त्यो फिरगोजो यो आर्ले कामुर्ली ते सालसेट साद्या उतरांनी आंबोरा कुडतोरी लोतोली मायना कुडतोरी राशोल आनी राया. पेरणे वारादा खाल येतात त्यो फिरगोजो यो आरांबोल मायना कोरगांव मांद्रे मोर्जी पेरणे केरी तिराकोल तोर्मास तुये वाई दोंगोर. आनी सांगे वारादा खाल येतात त्यो फिरगोजो यो कोले दाबाळ रिवोना सांगे सामोर्दे आनी वाडे कुर्दी. जशें हांव म्हणटालो बाबा भयणीनो आनी आमी सांगत आयल्या हे मीस हे 9:15 मीस रोमारीचे मीस आनी बरोबर आमच्या पिडेवंतां आनी जाणट्या भावा भयणांक हे आमी मीस भेटयता. हे आमचे परंपरीक पयलो आयतार नोवेनाचो मेळटा तो तांकां दिता आमी. आनी देखूनच तुमी पळयतात आमची पळय भाव भयणां मुखल्या बसकांचेर तांकां आमी दवरल्यांत. केरीत आमची इल्लीशी जाता ते भाशेन आमी आपुरबाय दाखोवंक सोदता. आनीक गरज तांकां आमी पेडेस्तांची मागणी एनॉयंटींग ऑफ द सीक हो साक्रामेंटूय तांकां आमी दितेल्या. आनी बेश्टेन इल्लीशी आमची आपुरबाय जाता जाल्यार दिवंक आमी प्रयत्न करता. म्हणटच हें मत मनान दवरचें की आमी तांचे पासत मागता. म्हाका दुबाव जाय ते मेहनतांनी तांकां हाडूंक त्रास पडले आसतले पूण तरी तुमचेर बेसांव देव आपलें घालतलो आनी तांकां बरे भाशेन हो वेळ मेळचो म्हूण आमी मागता. तांकां आमी खुशाल दवरूंक वावरुया तांचे पासत केरीत भाशेन मागुया. आनी हें म्हणून आयज तुमी सगलीं राया वारादाची बाबा भयणां आनी तुमी सगलीं जीं आसात एमिसाचे भेटेक आयल्यान तांकां हांव म्हज्या काळजांतान मायेमोगाचो येवकार दिता. आनी मागता देवा लागीं हे भेटे वरवीं आमचेर देवाची जायतीं उपोट बेसांवां पडचीं म्हूण जें कितें हे मिसाचे भेटेन आटापलेलें आसा जें आमी मागूंक पासून आमकां लागीं जायना तें देवान आमकां दिवचें म्हूण भाग्यवन जेजुवाजाचे मुजतीन आमी मागता. पण आमचेंय वरदान बरे भाशेन ल्हानविकायेन सगळे भक्तीन आनी आत्म्याचे उर्बेन हे मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेवंक जाता तितलो प्रयत्न करुया. बाबा भयणीनो, भाग्यवन जुसेवासाचे परबेची तयारी आमी सुरू केल्या. आयज दुसरो दीस पिडेस्तांक आनी जाणट्यांक दोयाळ आनी मोगा सेवेची जावन जेजूचो पाटलाव करूंक आयज आमकां आमंत्रण आसा. ह्या कामांत आमकां जेजूचो सांगात जाय. ही कल्पना मनान धरून सोकलीं उबी रावून मिसाक सुरवात दिवया. गीत गावून सर्वेस्परा मुखार येयात.
Spora Ugaharia Takadiwa Suya Kogi Koro Absotaru Takawakaruya Sorvespora Ukahalia Takadiwa Suya Odikoro Amsotaru Takawakaruya Sorves por mulher orto Deus Soleavul vortorai Cucul sagur Usus porvo Raja satanasa Solvis por mulher vorto Deus Soleavul vortorai Cucul sagur Usus porvo Raja satanasa Sorvespora Ukaharia Takadinwa Suya Kodir Koro Amsotaru Takawakaruya Sorvespora Ukaharia Takadiwa Suya Kodir Koro Amsotaru Takawakaruya तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं हे मिसाची इंतेसांव भेटयता ब्रँडन तेक्सेरा आनी फामील सांकवाळे खेरीत भाशेन तांचे पासत आमी हे मिसांत बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं मोगाळ भावा भयणीनो आयज नोवेनाचो दुसरो दीस आनी आयचो विशय जावन आसा पिडेस्तांक आनी जाणट्यांक दोयाळ आनी मोगा सेवेची जावं जेजूचो पाटलाव करूं या जेजून आमकां आज्ञा दिल्या एकामेकाचो मोग करात जसो हांवें तुमचो केला ही आज्ञा मनान दवरून आमकां दर एकल्याक क्रिस्तांवांक केरीत उलो आसा पेल्या सवें मोग दाखोवंक ओदीक करून पिडेक सांपडलोल्यांक आनी जाणट्यां सवें अशें करूंक आमकां जेजूच्या पावलांनी चलूंक पावतले हांव आयज आमी सोम्या जेजूची आप परगोटणेची दोबाजीक परब समोरंभतांव जेजून हे संवसारांत येवन आपली ओळख आमकां दिली तुजे वाज हे जेजूच्या ओळखीन वाडलो आनी कोश्टवतल्या भावा भयणाची सेवा करूंक जेजूच्या पावलांनी चल्लो आनी आमकां सगल्यांक एक व्हडली देख जालो आयज हे मिसा बेटीन वांटो घेतना दिसान दीस आमी जेजूच्या ओळखीन वाडुया आनी ताच्या पावलांनी चलूंक आनी पिडेस्तां आनी
जाणट्या सोबे हुस्को दवरूंक जिवंक आदार आनी बळ बापा लागीं मागुया. आयचो दीस दिवसाच्या गवळीक सचिवालयाच्या आनी दोतोनीच्या वावरा खातीर भेटयला. ह्या वावरा पासत मागुया. तशेंच राया पेरणे आनी सांगे ह्या वरादां पासत आयज मागुया. आनी आतां ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत वांटो घेतना पयले सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं आमच्या पातकांचें बोगसणें मागुया. सोगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची सोमेस्तांची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. देवाची महिमा आमी गावुया. देवा उसोगी आनी शक्तीचा इष्ट संसारी सर्वेस्परा देवा सोगीच्या राया सोय पदवेदार देवा देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिवासा तुझ्या दोरपासून आमी तुका वाटाच्या देवा उसोगी आनी शक्तीचा इष्ट संसारी Jezu Chrysta, Babacia ekल्या skuta, sumiarewa, dewaci tu संसाराची पापाहाताय आमची गापलो तू बापाच्या उजव्या दोसऱ्या आमचे माने ऐकून घे. देवा उसोगी आनी शक्तीचा इष्ट संसारी त्या होळीच्या साराती देवा बापाची महिमेची सुरेसा. Eklos tu COVID, eklos tu Ishmun, eklos tu Kornishmun. Deva, usoli ani shakitacha ishta sausahari.
मागतुया. देवा आमच्या स्वर्गींच्या बाप्पा, आईच्या दिसा तुवें एका नोखेत्राच्या उजवाडान सगळ्या पोरसांक तुज्या एकल्याच पुताची ओळख दिली. त्याच तुज्या पुताची ओळख दिवंक सान जुझेवाज गोंयांतावन श्रीलंकेंत मंगळूरच्या देवस्थान पावलो. ताणें आपल्या पुतण्यांक सांगलें, जेजू सूर्या तूं चोंद्रीम जा. तर आमी आज ह्या परबेची मिसांत वांटो घेता ती दर एकलो तुज्या पुता जेजूचे चोंद्रीम जायशे कोर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. ऊठ पळजोरीत जा, उदेलो सूर्या. जोरी प्रितुमेर आजून रात चलता आनी पर्जांचेर कालोख विस्तारला, तरी तुजे वयर सर्वेस्पराची मोहिमा पळजोलता. तुजेर सर्वेस्पर आतां वयर सोदता. देवाची मोहिमा तुजे वयर फांगता. राष्ट्रां येवन येतात तुज्या उजवाडाक. तुजे उदेवाक ताच्या पळजोलाक आशेतात राजा. दोळे उबारून सोम भोंवती फिरोय, सोर भोंवती पळे. एकठांय जावन सोगलीं तुजेशी येतात. पयस सोत्या येतात सगळे पूत तुजे, आनी तुज्या दुवांक हातान दोन हाडटात. अजाप जावन सोगलींच पडजोली जातलीं. होय, तुजें कालीज दादोशी जातलें. तो तुज्या उंटेंत सांगरा दोर्याची व्हांवतली गिरेस्काय. राष्ट्रांची दौलत तुका मेळटली. तुजो गांव भरून हिंडा हिंडांनी येतोली उंटां. मिंडानाची आनी एफाची इश्पा भायर कोरा. शेबा तावन येवन बांगा धूप हाडून देवाची स्तुती गायतोली सोगली. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जावन दी. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सोगलीं राष्ट्रां. आनी एक पाट म्हणुया. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सोगलीं राष्ट्रां. देवा राजाक तुजे शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत कोरचो अधिकार राजाच्या पुताचेर हातान घाल. असो तो नियानितीन तुजे पोरजेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बलांक नीत करून दितलो. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सोगलीं राष्ट्रां. ताच्या कालार वस्तली प्रमाणीकपण आनी शांती. चोंद्रीम आसो सोर शेकान शेक ती तोखतली. एका दोर्या तावन दुसऱ्या दोर्या पोरयान न्हंयचे देगेत तावन प्रितुमेच्या शिमा पोरयान ताची राजवट चलतली. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सोगलीं राष्ट्रां. ताशिसाचे आनी दिपा जुवाच्या राजा आपलो राजदोन घेवन ताचेशी येतले. ताका दाना कानिको घेवन पावतले. आराबेच्या आनी इथोपेच्या राजा ताचे मुखार सोरपोट पडटले सगळे राजा. ताची सेवा करतलीं सोर राष्ट्रां. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सोगलीं राष्ट्रां. उलो मारतल्या गोरिबांक आदार नाशिल्ल्या दुबल्यांक तो पावतलो. दोरदिरांच्या आनी दुर्बलांची तो दया करतलो. गोरिबांचो जीव तो सांबाळटलो. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सोगलीं राष्ट्रां.
भागिवंत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, देवान तुमकां फुक्याचें देणें दवरलां. तें तुमकां पावोवचें म्हण्यारपण ताणें म्हजे हातीन केलां म्हूण तुमी गोडे आयकोलां जातलें. आनीक हांवें निकतेंच थोड्याच उतरांनी बरयलां तशें आपलो गूट उक्तो करूंक देवान म्हाका ताची ओळख दिल्या. ह्या गुटाची खबर आदल्या पिणकाच्या खंयच्याच मनशाक मेळ्ळी ना. पूण आतां आत्म्या उदेशी तो उक्तो करूंक देवान आपल्या भागिवंत धर्मदुतांक आनी प्रवाद्यांक ताची ओळख दिल्या. म्हणजे शुभ वर्तमाना उदेशी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत ओन भावार्थ्यांक तेंच दायज मेळ्ळां. तेच कुडीचे 3 सांदे जाल्यात आनी तेच बासावणेंत तांकांय वांटो आसा. देवाचें उतर हें. सगळीं उद्गाराक उबी रावया. Sorbes corazón, sorbes corazón, soy, soy. Sorbes corazón, sorbes corazón, sorbes corazón, soy, soy. Uroja pasona, Lucica blagoda, Lucica sticubra, Valula letra, sorbes corazón, sorbes corazón, sorbes corazón, soy, soy. Sorbes corazón, sorbes corazón, sorbes corazón, soy, soy. Sorbes por तुमचे सोवे आसूं. मातवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. हेरोद राजा राजवट चलयतालो तेन्ना जुदायाच्या बेतलेहेमान जेजू जल्मल्या उपरांत उदेती तावन कांय विद्वान जेरुजाल्याक आयले आनी अशें ताणें विचारलें, निकतोच जल्मला तो जुदेवांचो राजा खंय आसा? ताचे नखेत्र उदेलोलें आमी पळयलां आनी ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्या. हें आयकून हेरोद राजा आकांतलो आनी ताचे बरोबर आख्खें जेरुजालेम समेस्त मुखेल याज्ञिकांक आनी पोरजेच्या धर्मशास्त्र्यांक जमोवन क्रिस्ताचो जल्म खंय जावचो आसलो ते विशीं तांचे कडेन तो विचारूंक लागलो. तांणी ताका जबाब दिलो, जुदेयाच्या बेतलेहमान, कित्याक बाकनारान अशें बरोवन दवरलां. आनी तूं जुदेयाच्या प्रांतांतल्या बेतलेहेमा, जुदेयाच्या मुखेल्या मदें सगळ्याहून ल्हान न्हय तूं, कित्याक तुजे तावन निबजतलो एक फुडारी आनी तोच म्हजे इस्रायल परजेक गवळ्या परी चलयतलो. तेन्ना त्या विद्वानाक कुशीन आपोवन व्हरून नखेत्र केन्ना दिश्टी पडलोलें ते विशीं हेरोदीन तांचे कडेन बारकायेन विचारून घेतलें आनी तांकां बेतलेहेमाक धाडटाना अशें म्हणलें, वचात, बाळकाची सारकी खबर घेयात आनी तो तुमकां मेळटोच हांवें वचून ताका नमस्कार करचे खातीर म्हाका कळयात. राजाचें आयकून ते भायर सरले आनी तांणी उदेताना देखलोलें तें नखेत्र तांच्या मुखार वचूंक लागलें. आनी बाळूक आसलो त्या जाग्यार पावून थांबलें. नखेत्र पळोवन ते एकदमूच कुशाल भरीत जाले आनी घरांत भितर सरून बाळूक आपले आवय मारये लागीं तांकां मेळ्ळो. आनी सरपटून तांणी ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली भांडारां उगडून ताका ही देणी समोर पिली, भांगार, दूप
आनी गोंदरूस. पूण हेरोदिशी परत वचना जावंक देवान तांकां स्वप्नांत शिडकायले आनी दुसरे वाटेन आपल्या देशांत ते परतले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. Wakani tuka Krista. म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयज आमी जेजूच्या परग्लोटणेची दोबाची एक परब समर्पिता. कांय विद्वान बरे ग्रेस्त ओ घोडये राजा जाल्ले मनीस ह्या जेरुसलेमाच्या ओ इस्रायलाच्या राजाक सोदूंक आपलें गोर दार सोडून आपले सगळे फाटीं दवरून ताका सोदूंक आयले. आनी खंय ते सोदताले ते सोदून सोदून हेरोदाचे पालासीन पावले. सजमताले घोडये ओ राजा व्हडल्या व्हडल्या घरान आसतलो ओ बोलवंत आसतलो, सोक्तीवंत आसतलो, पूण तो तांकां थंय मेळ्ळो ना. ते मुखार गेले आनी शेकी एक बाळूक, किरकोळ बाळूक, गरीब एका जाग्यार जल्मलो तो तांकां मेळ्ळो. आनी तांणी ताका नमस्कार केलो, ताका भोगलो आनी किरीत भाशेन खुशालपण तांच्या जिविताक भोगलें. आपलीं भांडारां तांणी काडलीं, भांगार, धूप आनी गोंडरोस, आनी जें कितें ताका फायद्याक पडटलें आसलें, बऱ्याक पडटलें आसलें तें ताणें दिलें. आनीक नेकेराच्या उजवाडान तांकां किरीत भाशेन वाट दाखयली आनीक हे वाटेन ते परत दुसरे वाटेन गेले. मोगाच्या भावा भयणांनो, आयज आमी हो विशय घेतला. पिडेस्तांत आनी जाणट्यांक दया आनी मोगा सेवा करून जेजूचो पाटलाव करुया. किरीत भाशेन जेजून म्हटलें, जरी तर ताचो पाटलाव करूंक तूं सोदताय जाल्यार, ताची सेवा तूं करूंक सोदताय जाल्यार, जे कोण ल्हान आसात, जे कोण दुर्बळ आसात, जे कोण दुयेंत आसात, जे कोण प्रेजावांत आसात, तांची सेवा करात. थंय हांव मेळटलो. कितलेय पावटी तुमी तांकां केलें तें म्हाकाच पावलें. जितले पावटी आमी आमच्या जाणट्यांची, आमची पिडेसवताची सेवा कोत्तेल्या, एके भाशेन जेजूक आमी तें पावयतल्या आनी एके भाशेन जेजूचो पाटलाव आमी कोत्तेल्या. पिडा आनी जाणटेपण आमचे सोयबाचेच. आमी एक ना एक दीस दुयेंत जातातूच. आनीक आयज भुरगीं आसात जाल्यार फाल्यां आमी जाणटीं जातलींच. हो भाग आमच्या जिविताचो. आनी हें आमकां सगल्यांक सिद्ध कोत्ता की जशें आमी दुसऱ्याची सेवा कोत्ता तशी एका दिसाक कोणूय दुसरो आमची सेवा कोत्तलो. मोगाच्या बाबड्यांतो, जायते पावटी आदले काळार अशें आसलें. आतां जायतीं हॉस्पिटलां जाल्यांत आनी आमी आमच्या दुयेंतींक हॉस्पिटलांनी इलाज कोत्ता. पूण आदल्या काळार सगळे दुयेंत आपल्या घरांनी आसताले आनीक तांची फामील, तांची घरची ताचो देखभाल कोत्ताली आनी एके भाशेन एकामेकाचेर ती पातयेताली, एकामेका सोबे इश्टागोत संबंद वाडयताली आनी हे भाशेन एक कुटुंब ती जाताली. एकामेकाक आदार दिताली आनी एकामेकाचेर पातयेतात म्हूण ती दाखोवन दिताली. आनीक एकामेका सोबे काकलूत करून, दया करून, मोग करून आपले मनशाकपण दाखयताली. आमी फामील कशी, आमी मनशां कशी एकामेकाची मोगां दोयान सेवा करून आमी आमचें मनशेपण आनी आमी देवाची भुरगीं म्हूण दाखयतल्या. मोगाच्या बाबड्यांतो, जितले पावटी आमी आमच्या पिडेस्तांची आनी आमच्या ओस्कोत जाल्ल्या भावा भयणांची, जाणट्यांची सेवा कोत्ता तेन्ना आमी दाखोवन दिता की जिविताक मोल आसा. देवान एक मोल जिविताक दिल्लें आसा. आमचो पाप साहेब अशें म्हणटालो, ताचें मोल आमच्यान मेजूंक जायना तसलें जिवीत हें. आनी देखून जिविताक आमी राखूंक जाय, सांबाळूंक जाय, रेस्पेतान माणसुकीन तें वाडूंक जाय. आनी जेन्ना कितेंय पिडेक लागून, जाणटेपणाक लागून उणें जाता, ओस्कोता येता, ती आमी आमच्या आदारान भरून काडूंक जाय. मोगाच्या बाब भयणांतो, जितले पावटी आमी पिडेस्तांची, जाणट्यांची सेवा कोत्ता तितले पावटी आमी सिद्ध कोत्ता की दर एक मनीस जावन आसा रूपकार देवाचो. ही इज क्रिएटेड और शी इज क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड. आनी जितले पावटी आमी एके भाशेन सेवा कोत्ता तितले पावटी देवाक आजीर कोत्ता.
मदर ट्रिजा सदांच म्हणटाली जेन्ना हांव सेवा कोत्तां न्हय आनी कित्याक पासत फकत हांव तांकां तातूंत जेजू पळयतां हांव तांकां वो तांचे मदें देवाक पळयतां आनी एके भाशेन तो म्हाका देवाचो रूपकार जाता जितले फावटी आमकांच उणें करूंक आमीच ल्हान जावंक आमकांच एके भाशेन सॅक्रिफायस करून दुसऱ्याची सेवा कोत्ता तेन्ना आमी देवाचो रूपकार हाजेर कोत्ता तो मनीस जो दुयेंत आसा वो जाणटो आसा तो एके भाशेन देव ताच्यात आसा म्हूण दाखोवन दिता आमी जेन्ना पिडेस्तांची आनी जाणट्यांची सेवा कोत्ता तेन्ना मोगाच्या बाबड्यांदो आमी दाखोवन दिता की आमी सगळीं एक कूड जशे परी एक म्हजो सांदो वीक जालो जाल्यार ओस्कोत जालो जाल्यार हांव ताका बांदून दवरतां ताका आदार कोत्तां एक पांव म्हजो कितेंय जालो जाल्यार दुसऱ्या पांयान ताका हांव सोक्ती दितां आमी सगळीं क्रिस्ताची एक कूड जाल्यार आमचो ओस्कोत सांद्याक आमी आदार दिवंक गरजेचें जेजूच म्हणटालो हे आमकां सुयेक कशें जेजू घडोवन दवरता वो देव घडोवन दवरता जितले फावटी आमी दूख पळयता उणेपण पळयता गरीबसाण पळयता दुयेंस पळयता जाणटीकाय पळयता आमकां देव एक सुयेक दिता बरेंपण करूंक आमची दोया दाखोवंक आमचें काळीज मोवाळ करूंक आमचें मनशापण आमी दाखोवंक एके भाशेन आमी जेजू भाशेन जाता एके भाशेन आमी बाग्योत जुजे वाजा भाशेन जाता आमी जाणा श्रीलंकाच्या गांवांत मेंगलोरच्या गांवांत जेन्ना तो आसलो अदीक करून श्रीलंकेच्या गांवांत पिडेस्तांची तो दोया कोत्तालो कोड जाल्ल्या पासून आसतना तो तांच्या बरोबर रावतालो आनी मागणें करून एके भाशेन तो तांकां बरें कोत्तालो आनी देखून मोगाच्या बाबड्यांदो आमी केरीत भाशेन देवाची सेवा जशें घेवन जुजे वाजान केली जशी जेजून केली तशीच आमी पिडेस्तांची सेवा करूं जेन्ना जेजू कोणूच पिडेस्त दिसती पडटालो तेन्ना ताका चुरचुरे दिसताले जी बायल एका दिसाक एका मनशाक जे फाट ताची आंकडी आसलेली बँड जाल्ली तो ताका बरो करूंक सोदतालो पूण ते दिसाक साबत आसलेलो आनी हो लोक म्हणटालो तुज्यान बरें करूंक जायना तेन्ना ताका राग कसो आयलो कितले दारूण काळजाची तुमी एका मनशाक बरें करप एक बरें काम आनी देखून जितले फावटी आमी दुसऱ्याचे दूख दुसऱ्याचे दुयेंसांत आदार कोत्ता जाणटेपणांत तांकां आदार कोत्ता तेन्ना आमी देवाचें काम सुरू कोत्ता देवाचे कामांत आमी राजी जाता मोगाच्या बाबड्यांदो आयज संवसार दुसरोच जाला बदलला आमचे लागीं जायते फावटी दुडू चोड जाला आनी आतां एक कल्चर कशें आयलें आसा मी फर्स्ट हांव पयलो आनी म्हाका जाय तें कोत्तलो आनी देखून सगळे म्हजे भोंवतणी आसता कोणूच म्हाका फायद्याचो जाल्यार हांव घेतां कोणूच म्हाका बऱ्याक पडटलो जाल्यार हांव ताका वेगीन दवरतां ताका लागीं दवरतां तो फायद्याचो पडना जाल्यार दुसरें कल्चर आमकां आसा यूज एंड थ्रो जी मनशां आमकां गरजेचीं आसलीं आमकां फायद्याक आसलीं जाल्यार तूं दवरतलोय ना जाल्यार जशे परी आमी पेपराच्यो प्लेट्यो आनी ग्लास घेवन येतात आनी उजार केले म्हणटोच भायर उडयतात ते भाशेन जायतीं जाणां आमचीच गोरकार जावं गोरकान जावं दुयेंत जाली जाल्यार आमी तांकां पयस दवरता आमचो माय पाय जाणटो जालो जाल्यार आनी इतलो तेंप तांणी आमची सेवा केल्या पूण आतां तांची सेवा करचे बोलदेक आमी तांकां आंगार तुयी घालता वो तांची सेवाच करिना कितली आवय बापूय आयज जाणटे पिरायेर एक सुरी आसात तर एका दिसाक म्हज्या पुताचो फोन येतलो वो दुवेचो फोन येतलो ती म्हाका विजीट कोत्तेली म्हूण आश येतात मेळना आनी देखून हें कल्चर आमी सोजमोता म्हजें जालें म्हणटोच काबार जालें म्हाका कितें जातलें तें आमी नोकळो आनी देवान दिल्ली सेवा करूंक आनी पाटलाव करूंक आमी विसरता आनी देखून मोगाच्या बाबड्यांदो आयज ह्या नोवेनाच्या दिसाक जेन्ना आमी केरीत भाशेन आमच्या पिडेस्तां खातीर आमच्या जाणटेल्यां खातीर मागता तेन्ना केरीत भाशेन आमी हो उगडास दवरुया दुनिया हो सुयेक तूं म्हाका दिताय तुजो मोग दुसऱ्यांक दाखोवंक हो सुयेक तूं म्हाका दिताय तुजी दोया दुसऱ्यांक दिवंक हो सुयेक तूं म्हाका दिताय मोगान एकामेकाची चाकरी करूंक म्हाका गोठाय दी सोंपें काम न्हय तें पूण देवा म्हाका गोठाय दी जशे हे विद्वान जे आपल्या घरांत सुस्त आसलेले देव इन द्या कम्फर्ट्स पूण ते भायर सोल्ले आपल्याकूच विसरले आपल्याकूच उणें केलें
जेन्ना आमी सेवा चाकरी कोत्तेले तेन्ना आमकां कितेंय तरी आमकां उणें करचें पडटलेंच. वी हॅव टू कम आवट ऑफ आर कम्फर्ट झोन्स जरी तर सेवा कोत्तेले जाल्यार. आनीक हे भाशेन मोगाच्या बाबड्यांदो आमी देवाक मानतले. जशें परी ह्या विद्वानान आपली बरीं ती दानां जेजूक उपकारता तसलीं ताका दिलीं, तशेंच आमची बरीं दानां कितें? आमचें बरें उतर, आमच्यो बऱ्यो करण्यो, घडये तांकां वेंगोवप, तांकां मांडून घेवप, किरीत भाशेन आमच्या आसण्यां वरवीं तांकां टायम दिवप, तांच्या बराबर रावप, ही आमची देणी तांकां आमी दिवं येतात. आनी अदीक करून आमच्यान तांचे पासत मागूं येता. आनी हे मेस आमी किरीत भाशेन तांचे पासत मागूंक दवरलां, कित्याक हें जावन आसा आमकां सोयेक, हें जावन आसा एक देणे कशें आमी दितेले जशें ह्या विद्वानान जेजूक दिलें. आनी ह्या विद्वानाक मोगाच्या बाबड्यांदो जेन्ना तें तांणी केलें तेन्ना कितें घडलें? तांणी ह्या किरकोळ भुरग्या सोवे देवाक भेटले. जेन्ना आमी ह्या किरकोळ दुयेंतीक, पिडेस्ताक, ह्या किरकोळ आनी ओस्कोत जाणट्याक कोत्ता तितले पावटी मोगाच्या बाबड्यांदो जेजू आमकां आजीर जातलो. कित्याक ताणेंच म्हटलेलें आसा, जें तुवें दुबड्यांक केलें, ल्हानांतल्या ल्हानांक केलें तें म्हाका पावलें. जरी तर आमी ताचो पाटलाव कोत्तेले जाल्यार आमी किरीत भाशेन ताच्या फाटल्यान वचूंक जाय, ताका सोदूंक जाय. देखून मोगाच्या बाबड्यांदो आयज आमी सोदुया. जशें विद्वानान वाट दवरली जेजूक सोदूंक, आमी सोदुया जेजूक आमचे मोदें. जेजू वयतान आमकां पोत्तून गोडये मेवचो ना, पूण आमच्यान तो आसा. आनी अदीक करून ओस्कोत आसलेल्या सोबे तो आसा. तांतून ताका सोदुया, ताका भेटुया आनी ताका आमचें बरेंपण दिवया. आमच्या बाबा भयणी सोबे हे उस्कोत आसात तांचे सोबे, पिडेस आसात तांचे सोबे आमचें बरेंपण दिवया. आनी एके भाशेन मोगाच्या बाबड्यो जावुया. आमी एक उजवाड जावुया. जसो नखेत्राचो उजवाड जालो आनी तांकां वाट दाखयली जेजू सोबे वचूंक, आमी एक नखेत्रां वो चोनरेम कसो जावन तांकां वाट दाखोवंक, तांकां जेजूशी व्हरूंक, आमच्या बऱ्या उतरांनी, बऱ्या करण्यांनी तांकां भोगूंक की देव जियेता, देव आमचे मदेकात आसा. देवाची काकलूत हांव भोगतां म्हज्यांतल्यान, तुज्यांतल्यान. देव ही सेवा हो मोग तांकां दाखयता, आपली दया तांकां दाखयता तुज्या करण्या वरवीं. आनी हें जावंक मोगाच्या बाबड्यांदो किरीत भाशेन नखेत्राचो उजवाडाचेर आमी चलुया आनी दुसऱ्यांक आमच्या जिवितांतल्यान एक उजवाड जावंक मागुया. अदीक करून बाग्योत 5 जुजे वाजाचो ओ 6 जुजे वाजाची किरीत भाशेन देख घेवन ताच्या विनवणेन आमचें जिवीत जेजू भाशेन जावं, सेवेचें, मोगाचें, दया करपाचें आनी अदीक करून ल्हानां सोवे, पिडेस्तां सोवे आनी जाणट्या सोवे तांकां उखलून दवरपाचें. आनी भाशेन आमच्या संवसारान दूख उणें जावंक, पिडा उणें जावंक, बरेंपण चडूंक, मोग चडूंक, दया चडूंक मागुया. बाबा भयणीनो, आतां आमी सोत मानता म्हणून आमची भावार्थाची स्वता उचारूंक सोदता. आतां मातशें सांगता आतां मातशी ही सोत मानताची पद्दत दुसरे भाशेन करता. आमकां सांगलां ते भाशेन आमी नासलीं तेन्ना आमी आसलीं पूण नको आसलीं. आमच्या नांवान कोणें तरी वात जळयलेली न्हू, वात जळयलेली. आतां आमच्यान आमी व्हडलीं जालीं म्हणटच आमच्यान ती आतां जबाबदारीची क्रिस्तांवां कशी आमच्यान ती जळोवंक जाता. देखून आयज अशें करुया, फादरानूच सुचना म्हाका ही दिली सोत मानता विचार जबाबान करुया म्हूण. विचार जबाब फादर तुमकां प्रश्न घालतलो, वो हांव सोत मानता, वो हांव पाठ करता, असले जबाब आमी दितले. आनी हें कोत्ता आसतना तुमचेच मुदल्या कडेन हांव मागतलो, मातसो फुडें यो, तुज्या हातान एक जळटी वात आमी दिता. सगल्यांच्या नांवान ही आमकां वात जळय. यो मातसो कोण फुडें प्लीज, कोण यो. Come here.
सोगलीं उबी रावया. व्हडल्यान जबाब दियात. जशें फादर मानुएलान सांगलां, आमी भुरगीं आसले आमचे जबाब दिले तेन्ना बावतिजमाच्या दिसाक. आयज आमी वाडून व्हडलीं जाल्या तर आमी आमच्या काळजाचे खोलायेक तावन हो जबाब दिवया. सैतानाक तुमी पाठ करतात होय हांव पाठ करता. आनी सगल्या ताच्या कामाक तुमी पाठ करतात होय हांव पाठ करता. आनी सगल्या ताच्या बुलोवण्यांक तुमी पाठ करतात. होय हांव पाठ करता. सोर पदवीदार देवा बाप्पाक स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणाराक तुमी सोत मानतात. होय हांव सोत मानता. जेजू क्रिस्ताचो एकलोच पूत आंकवार मारे तावन जल्मलो. ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सुमयाक तुमी सोत मानतात. होय हांव सोत मानता. बापा आनी पुता तावन उपजल्ल्या आमच्या जीव दिणाऱ्या पवित्र आत्म्याक तुमी सोत मानतात. होय हांव सोत मानता. कातोलीक पवित्र सोबेक भोगतांचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें पुनर्जिवंतपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सोत मानतात. होय हांव सोत मानता. म्हज्या क्रिस्तांव भावा भयणीनो, हो आपोस्लांचो भावार्थ, हो आमच्या मेल्ल्या गेल्ल्या पुर्वजांचो भावार्थ, हो आमच्या आवय बापायन शिकयल्लो भावार्थ. तो उचारूंक आनी परगटूंक आमकां अभिमान भोगता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. मोकाल बाबा भयणीनो, बसूया. पवित्र वेल हो म्हत्वाचो वेल हो. आतां आमी पवित्र मागणेची रीत सुरू करता. सुरवेक यादनीक लादीन म्हणटलो आनी दोर मागण्यांक आमचो जबाब जातलो. तुजे लागीं मागता आयक आमकां. सगलीं उबी रावया. म्हज्या भावां भयणीनो, आमच्या भावां भयणी पासत करता ती मागणी सोर पदवीदार देव मानून घेवं म्हूण विस्वासान प्रार्थुया. दर एका मागण्या फाटल्यान तुमचो जबाब जावं दी. तुजे लागीं मागता आयक आमकां. म्हणुया, तुजे लागीं मागता आयक आमकां. सुमया दयेन तांकां भेट कर आनी हे पवित्र मागणे वरवीं तांकां गोठाय दी म्हूण तुजे लागीं मागता आयक आमकां. सोर वायटांतली तांकां निवार म्हूण तुजे लागीं मागता आयक आमकां. सोमेस्त पिडेस्तांचे कोश्ट लोव कर म्हूण तुजे लागीं मागता आयक आमकां. पिडेस्तांची सेवा करतल्यांक आदार दी म्हूण तुजे लागीं मागता आयक आमकां. तांकां पातकांतली आनी सोर ताळणेंतली निवार म्हूण तुजे लागीं मागता आयक आमकां. तुज्या नांवान आमी आत दवरता. तांकां कुडी ओतम्याची भलायकी दी म्हूण तुजे लागीं मागता आयक आयक आमकां. आमकां. आतां जेजूच्या नांवान आसलेले आमचे यादनीक भाव पिडेस्तांचेर आनी जाणट्यांचेर आपले हात विस्तारून ओगेपणी मागणें करतले. आमी ओगेपणी तांचे पासत मागुया. पाद्री बाबा लागीं मागता आपलो उजवो हात वयर काडून विस्तारचो आनी आपले दोळे धांपून बरे भाशेन ह्या आमच्या बाबा भयणांक आमी मागण्यान दवरचे. तांचेर आमचो हात पाठोवन तांचे पासत आमी मागचे. तुमचो जबाब जावं दी. मोहिमा तुका सर्वेस्परा आमच्या देवा. म्हणुया, महिमा तुका सर्वेस्परा आमच्या देवा. मोहिमा तुका देवा सोर पदवीदार बाप्पा, कित्याक आमचे पासत आनी आमचे सोडून पासत तुज्या पुताक तुवें संवसारान धाडलोय. जबाब, मोहिमा तुका सर्वेस्परा आमच्या देवा.
मोहिमा तुका बापाचे एकलेच पुता आमचे परी मनीस जावन आमची वस्कोताय तुवें निवारली. मोहिमा मोहिमा तुका तुका सर्वेस्परा सर्वेस्परा आमच्या देवा. मोहिमा तुका देव पवित्र आत्म्या आमच्या बुजवंडारा आमचे कुडीचे कोश्ट आनी वस्कोताय सोसूंक आमकां तूं घोटाय दिताय. मोहिमा तुका सर्वेस्परा आमच्या देवा. सर्वेस्परा बाबार्थान तुज्या सेवकांक ह्या पवित्र तेलान मागता तांकां पिडेंतली निवार तांच्या कोश्टांनी बुजवंडी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आतां पवित्र मागण्यांची रीत सुरू जाता. आमचे याज्ञीक भाव पवित्र तेला वरवीं आमच्या पिडेन आसलेल्या बाबा भयणांक जेजूच्या नांवान मागतले. मागणी घेतल्या बाबा भयणांनी आपले हात उक्ते दवरचे. आमी आमच्या मागण्यान तांचे पासत चालू दवरुया. आमच्या याज्ञिका लागीं हांव मागता एक सौज आनी याज्ञीक सोकला वचूंक तुमचे लागीं हातांत तेलाची बोली दितले आनी उतरां ती म्हणूंक जाय ती एक सौज आनी याज्ञीक आमचे सोकला वेचे आनी आतां ही रीत सुरू करची म्हूण हांव तुमचे लागीं मागता. प्लीज गो डावन विथ अस. हें जाता आसता आतां आमी हे आत्म्या बापाच्या गीत म्हणुया. हे आत्म्या बापाच्या कोणाक जाय जाल्यार बसूंक जाता उबी रावल्यार बरी पूण बसूंकूय जाता ही रीत चलता आसतना. Yeah.
मोगाच्या येयात्म्या येसूच्या येयात्म्या मोगाच्या येयात्म्या बाबा तुझो आत्मा आमचेर धाड तुजो गोटायेचो आत्मा आमकां दी बो करून ही तुजी भावना कोश्टवतली भावना आपले पिडेक लागून आपले जाणटे पिरायेक लागून वयरा कारणाक लागून कोश्टवतात पिडेच्या बाराकाल कोश्टवतात जाणटे पिरायेचे वजनाकाल कोश्टवतात सायबा नुस फकत तांकां कुडीची भलायकी आमी मागता ही मागणी आमी तांकां दिता तेन्ना तुजो पवित्र आत्मो तांचेर देवय आत्म्यान तांकां घोट कर मजबूत कर आनी फुडाराक बरे धिरादीक गोवाय तुजे कर जायती वर्सां घोडे जाली जाय थोड्यांक जायते कोश्ट काडटात आनी घोडे तांची निगा करतलो तांचो परामोस करतलो बरो अजून मनीस ना तूं तांचें सगळें सायबा तूं तांकां राख तूं तांकां सांबाळ फावो ती गोठाय तांकां दी तांकां आनीक दुखय नाका सायबा जायती वर्सां ह्या दुकान ती काडीत आसात आतां तांच्या आदाराक पाव तांचे घाय पिकोय तांची पातकां बोगोस आनी तांकां नव्यान जिवाळ कर आनी तुजे मैमीक तांणी जिवंक जाणटी पिराय जावं भुरगीं पिराय जावं आपले पिडेक लागून जी सोंसता तांकां सायबा बो करून तांकां नव्यान तुजी गोठाय दी तुजें बळ दी हे आत्म्या बापाच्या हे आत्म्या जेजूच्या हे आत्म्या मोगाच्या हे आत्म्या बापाच्या हे आत्म्या जेजूच्या हे आत्म्या मोगाच्या हे आत्म्या बापाच्या हे आत्म्या जेजूच्या हे आत्म्या मोगाच्या हे आत्म्या बापाच्या हे आत्म्या जेजूच्या हे आत्म्या मोगाच्या बाबाच्या हे आत्म्या जेजूच्या हे आत्म्या मोगाच्या हे आत्म्या पादरी बाबा लागीं मागतलो आसलो गरज तांकां ही मागणी दिल्या उपरांत तुमी मातशे वयर येवचे निमणे मागणी करून ही रीत आमी सोंपयता गरज तांकां ही पिडेस्तांची मागणी दिल्या उपरांत मातशे तुमी वयर आल्ताराशी येवचे निमणे मागणी करून आमी ही रीत सोंपयता
आमी सगळीं उबी रावया. आतां यादनीक हे पवित्र मागणीच्या शेवटाक मागणें करतलो. सुमया जेजू क्रिस्ता मनशा कुळाक सोडोवच्याक आनी पिडेस्तांक भलायकी दिवच्याक आमचे परी तूं मनीस चालय. कुडी ओतम्याचे भलायकेची गरज आसलेल्या ह्या तुज्या चाकरांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या नांवान पवित्र तेलान तांकां मागल्यांत. तुज्या बळान तांकां बरी कर. तुज्या आदारान तांकां बुजवण दी. अशें गोठाय घेवन वायटाचेर ती जैत व्हरूं आनी जांकां तुज्या कश्टांची भागीदारां केलीं तांकां कश्टांचो फळ जोडूंक फावो कर. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. थोड्यो आमची मागणी आमच्यो गरजो आतां देवाक आमी उक्त्यो करुया. फ्रांसीस आमच्या पापा साहेबान बिस्मांनी पाद्रींनी आनी हेरां धार्मीक न्हूच फकत उतरांनी पूण अदीक करून आपल्या कन्यांनी आनी आपले देखींतल्यान पोरजेक बावाट पुरगोटल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. Jezuच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. जेजुच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या देशान धर्माच्या नांवान भेदभाव वाडत गेला आनी हाका लागून भोव करून पिडेक सांपडलेल्यांची सेवा लेगून उणी जायत गेल्या. देशाचो कारभार चलयतल्यांनी ह्या वायटाक अदीक चतूर रावन उदरगतीचे दिशेन पावलां मारल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजुच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. जेजुच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. आमचे थोडे दिसांचे जिवीत हे संवसारांत आमी जियेतना सगळो वेळ आमी फकत आमचें चिंतूंक न्हय पूण दुसऱ्याच्या हुस्क्यान जियोंक गरजेवंतांक पावूंक आनी असलें मन आमी आपणावंक बापाचें बळ जण एकल्याक मागुया. जेजुच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. जेजुच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. आयज आमी केरीत भाशेन मागता दायेसीच्या गवलीक संचवालयाच्या आनी दोतोनीच्या वावरा खातीर. ह्या वावराक लागू जातल्या केंद्रांनी वावुरतेल्यांचेर आनी ताच्या वावराचेर शुभ आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजुच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. जेजुच्या नावान बापा हे
मागणी करता तुका राया पेरणे आणि सांगे वाराडांतली रोमार्यो घेवन आयलोल्यांक जावन गोवळ्यांक आनी सगल्या बाबार्थ्यांक आनी त्या वाराडांनी आसलोली क्रिस्ती पोरजा भागवून जुजे वाजाची विनोने बाबार्थान ओकोंड जावंक आनी केरीत भाशेन पिडेस्त आनी जाणट्यांक सोवें ताणें हुस्को दवरूंक देवा लागीं मागुया. Jezusia nawan Bapa, magnę porta tuka. Jezusia nawan Bapa, magnę porta tuka. मोगाळ बाप्पा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी दोयेन आयकून घे. उदीक करून आमी मागता आमकां ह्या जाग्यार सोंपेपणी सांज वाजाचें देवस्थान करूंक कोणूच आडकोळ घालिना तशें कर आनी कोणूय आमकां ह्या जाग्यार धर्मा मदें फुटी घालून आडकोळ करतात तांचें मन बदल म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं उंडो सोरो ह्यो आमच्या वावराच्यो खुणा बापाक भेटयतना आमचे सुख दूख वावर धंदो आमचे कूस त्रास आमचे एकसूरपण आमची म्हातारी पिराय आनी पिडा सगळें आमचें जिवीत देवाक भेटोवया. गीत गावया बापा ना आमचे लागीं. मोच्या बाबा भयणीनो, हे मोशें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागुया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतल्यान मोहिमे आमच्या नाके पवित्र विचारांत सुरेस्पोर मानून घेवंक. सोर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बाप्पा, आयज आमी तुका भेटूंक भांगार दूंप आनी गोंड रोस घेवन येवंक ना. बोगोर गोवांचो उंडो आनी दाकांचो रोस ह्या देण्याच्या रुपान जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताक आमी बाबार्थान वळखता, ताचें बलिदान करता आनी ताका आमच्या उत्मीक पोसोणांक घेता. ही आमचें दानां आनी ही आमची मागणी आनी आमचें देवस्थान सांजुजे वाजाचें तूं मानून घे म्हूण मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां
उबारूया. आमी तिसोरेश्वरा थंय पावता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बाप्पा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोरताय, जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सडवणेचें सासणीक येवजण उक्तें केलें आनी तो सगल्या पोरजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. ओनोन पूत तुजो आमच्या विनाशी सुयमान दिश्टी पडलो. ताचें अमरपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सुयम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सोर्गींच्या सोर दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही लेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वाडताचो गूड पोरगो
आनी होंजो नागाव आनी एकासीतले बियेता इतलेच मागी तू वैभवानी सून आनी तुझे मनोरम दोरगोता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतोल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागयोन बापाक फिलीप मेरी आमच्या गवणी बापाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय सर्वेस्परा बापा तुझ्या चाकरा आमच्या आदल्या बाप साहेबाची बेनेडिक्ट 16वो ह्या तुज्या पुताची दया कर ताका ह्या संवसारांतलो कांय दीस तुवें आपोवन वेलोय जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनरुज्जीवन जावं पुनरुज्जीवनपणाचो बरवसो धरून मरून गेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची काकूट कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती बागयोन दोन दुतां आनी सोर काळेन तुका मानवल्यान बागयोन तुजे तिच्या पोती सांगाती त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान कोमिन्यावन तयार जाला फावो त्या मानान रस्पेतान साक्रामेंत घेवंक आमचे बापा म्हणून काळजा मोनांची तयारी करूया आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांनी सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तूं जो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक सुमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांतीची कुणां दिवया
देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती नितोळ काळीज मोनान कोमिन्याव घेवंक तयार आसात ती खरेंच सुभागी. सुमया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. पवित्र कोमिन्याव घेवंक फुडें सरुया. फुडारी दाखयता ते मांडावळीन कोमिन्याव घेवचो म्हूण आमी मागतांव. पवित्र कोमिन्याव हातार वचीबेर घेवं येता. दुसऱ्या धर्माची कोणूय भाव भयणां आसत जाल्यार तांणी कोमिन्याव घेवचो न्हय म्हूण आमी विनंती करतांव. तांणी बसूनच रावचें. काल्तिकायेन आनी भक्तीन जेजूक आमच्या काळसांनी शेवताना गीत गावया. जेजूशी येयात. Be
प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बाप्पा, विद्वानां पोरी आज आमी जेजू बाळाक सुयंबाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना, तरी जिव्या बावार्थान त्याच जेजूक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी वळखला. ताका आमचे भितर घेवन वेंगयला आनी आमचीच काळजां ताका भेटयल्यांत. तेच परी जिविताच्या सगळ्या गोडितांनी आमची बावार्थाची नदर जेजूचेर आसूं. मोगान ताचो पाटलाव करून जेजूची वाट आमच्या ओ क्रिस्ती भावां भयणांकूय आमी दाखोवं आनी शेकी एक दीस सगळीं स्वर्गार ताच्या परजोळान सुकेस जावन तुका दिनवासूंक पावूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, म्हजें पयलें आपुरबायेचें उतर म्हणल्यार आर्गां दिवपाचें, काळजाचें उपकारीपण दाखोवपाचें. आयज आमचे मदें रोमारी आसलेली राया आनीक तुमी आमचे मदें पळोवन आमकां चड बरें दिसलें. आमी खुशाल जाल्या तुमी आमचे मदें आयलीं आनी दुबावरीत आमी जर तुमचे पासत मागलां जाल्यार तुमी दुबावरीत आमचे पासत मागलां म्हण आमकां दुबावूच ना. म्हणटच तुमकां राय वरादसून आयलेल्यांक खेरीत भाशेन आमी दिन वाचतांव जावं आमचे पाद्री भाव जे कोण जातात ते पावल्यात. मोटवाशांक, लौकिकांक आनी हेरां बाबां भयणांक जी वारादाची न्हय पूण दुसरी आयल्यान तांकां सगल्यांक तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. खेरीत भाशेन ह्या वारादाचो दिन पाद्री लिगोरीन डिकोस्टा, फादर लिगोरीन म्हणटा तो फादर एरेमिताचे दाव्याक आसा तो वय ताका तो आमचो रायचो वारादाचो दिन. आतां ताणें सगलो भार घेतला कसलो रोमारीच्यो ह्या मिसाच्यो जायत्यो जबाबदारी आसात. जावं कोणें वाचप करचें, कोणाक सेरमांव सांगूंक दिवचें, कोण येजमानपण चलोवचें, हें सगलें ताच्या मार्गदर्शना खाल जालां. आतां फादर एरेमितान पळय येजमानपण चलयलां आनी ही पेडेस्तांची मागणेची रीत चलयल्या. हें ताच्याच मार्गदर्शनाक लागून फादर एरेमिताकूय आमी दिन वाचता. फादर एरेमीत तुमी जाणात नेवी सायबिणीचे इगोर्जेचो पादविगार, तो रायतूरचे इगोर्जेचो पादविगार. ही मिसाची भेट ताणें आमकां भेटयले, आमचे पासत भेटयल्या. त्या भायर कांय बरो सेरमांव आमकां देवाच्युतोर फादर जोकी एसवेडी सोस्तेचो ताणें आमकां बरे भाशेन इस्कुटावून आमच्या तोंडान घाता ते भाशेन आमकां समजता ते भाशेन देवाच्युतोर इस्कुटावन आमकां ताणें परगट केला. आनी तेच भाशेन आनीकूय इल्लोसो भार ताणें घेतला. ते बुरांटे आसा, सॉरी बुरांटे आमचे सिमनारीस ते एसवेडी सिमनारीचे
तो रेतोर आनी फादरान तांकां कांय बरे भाशेन ट्रेन केल्यात आनी आमकां हे मिसाचे भेटेन बरे भाशेन वांटो घेवंक तांणी आदार केला देखून अनेक पावटी दोबरात फादराक हांव जोकींग हांव देव बरें करूंक म्हणूंक सोदतां हो गायन मंडळूय ताणें आमचे पासून तयार केला आनी त्या भायर तुमच्याच ह्या वारांतली जायतीं बाबा भयणां जावं ह्या वाचपां करून आनी हें तें करून ह्या सेवा धर्माचे बाग तांणी तुमी तातूंत वांटो घेवन आमकां आदार केला ताचे पासत तुमकां दिनवासता आनी तुमचेर आनी तुमच्या सगळ्या वारादाच्या वावराचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागता बागयोन जुजेवाजाचे मोजतीन आतां म्हाका इल्लोसो वेळ दियात ह्यो सदांच्यो कळवण्यो आमी करता त्यो घडये थोड्यांक सदांच्योच घडये जायत कित्याक टीव्हीचेरूय दिश्टी पडटा दिसता म्हाका आतां नोवेनाच्या दिसांनी आमची मिसांची मांडावळी भाशेन कालच्यान आमी सुरू केल्या 15 वेरपुर्यान मिसां हे भाशेन जातली सकाळीं 6 वाजता 7:30 9:15 हे 9:15 रोमारीचे मीस तुमी तर जाणात आनी ही सगळी मिसां कोंकणी भाशेन सांजे 4 वाजता मीस हांगा जाता तेंय बी रोमारीचेच मीस आनी निमणे मीस दिसाचे 6 वरांचेर ते इंग्लीश भाशेन आयताराचे मातशे दुसरे भाशेन आयज आयतार आनी खरें म्हणल्यार ह्या नोवेनाच्या दिसांनी 2 आयतार आमकां भेटतात आयज 8 जानेराची आनी दुसरो आयतार फुडलो आयतार तो 15 म्हणटच 2 आयतार आमकां मेळटात ह्या दोनूय आयतारांक हे भाशेन आमची मांडावळ आसा मिसांची बो करून सकाळीं मिसां 5 वाजता 6:15 7:30 आनी 9:15 आनी मागीर फुडें सांजेची मिसां 4 वाजता हे रोमारीचेच मीस आनी 6 वाजता इंग्लीश भाशेन जशें आमी जायत्या सुवातांनी पुरगट केला 15 वेर जानेराचे 12:15 हिंदी भाशेन मीस आसतलें पयलीच फावटी आमी तें इंट्रोड्यूस करता इट्स फर्स्ट टायम इंट्रोड्यूस इन आवर स्केड्यूल घोडये हे चिंतून जायतीं जाणां आमची गोंयां मायग्रंट्स म्हण येतात भायलीं आनी तांकां बाबड्यांक खंयचीच भास समजना हिंदीच उलयतात हे मतीन धरून पयलेच फावटी आमी हो प्रयत्न केला हिंदी भाशेन तांकां तांचे पासत हे मीस दिवंक म्हणटच तुमकांय तुमच्या शेजाऱ्याक खंय तरी तुमी वळखतात हिंदू कातोल आसात तीं बाबा भयणां आनी आशेतात हिंदी मिसाक तुमी तांकां मातशें कळीत करचें त्या भायर आतां हे मीस जातच रोखडेच 2 मिसां ओगळीं आसात 2 एक्स्ट्रा मासेस पयले मीस आतां 12:15 मलयाळम भाशेन आसा आनी दुसरे मीस आसा 12 वरांचेर तामील भाशेन आनी मातसो फुडें वेता दोबाजीक परबे दिसा जानेराचे 16 वेर मिसां हे भाशेन मांडलेलीं आसात सकाळीं 5 6:15 7:30 मागीर 8:45 आनी दोबाजीक परबेचे मीस 10 वाजता हे पावटी आमी मागलां बिस्पा लागीं म्हणटच हे पावटी आमचो कार्दियाल साहेब आनी आमचो आर्सेबिस्प फिलीप नेरी कार्दियाल फेराव आमचे पासत मीस भेटयतलो येजमानपण चलयतलो आनी देवाचे तोरयतोच परगटतलो आनी मागीर आमचे परंपरे प्रमाणे बागयोन जुजेबाजाचे वरातोरीच्या कुडांत 12 मीस जाता ते तुमी जाणात ते आसतलें ह्या वर्साक आनी मागीर सांजे 2 उरल्या ती मिसां 4 वरांचेर आनी कोंकणी भाशेन आनी मागीर निमणे मीस परबेच्या दिसा 5:30 वरांचेर हे मीस इंग्लीश भाशेन आनी हें करून आमी चिंतून दवरला 16th इज अ वर्किंग डे इट्स अ मंडे कोणाक कामाक बेतल्यांक मातसो तांचे चिंतून हे कामाक बेतल्यांक खातीर बो करून हे मीस आमी दवरला ह्या जाग्याच्यो थोड्यो सवलती तुमी जाणात पूण बेश्टे आनीक फावटी उडास करूंक कित्याक ह्या वर्सा मातशे दुसरे भाशेन आमी पद्दत केल्या आमच्या बंदोबस्ताची मातशे दुसरे भाशेन म्हणटच कुमसारां जावन मिसां दिवंक सोदताय जाल्यार उपकार मागणी विनंती बरोवंक सोदताय देणगी दिवंक सोदताय डोनेशन आमच्या स्टॉलान कितें वस्तू घेवंक सोदताय बो करून कालेंदार तुमी चुकोवंक फावना कित्याक तो आमचे चालू आसले परिशदेचेर आटापलेलो आसा आदारलेलो आसा जायते फायद्याची हितूय आसा त्या भायर आमचे कोणाकूय जिवाक बरें दिसनार फर्स्ट एड सेल आसा आमचे वॉशरूम सगळ्याक उदक दवरलेलें आसा सेंट जोसेफ कॅन्टीन आसा आमच्या पोटाची बूक मारूंक ह्यो सगळ्यो तुमचे सेवेक आसात वस्तू बागयोन जुजेबाजाचे सांतवारीचे तशेंच शापलेले वर्सावळीचे कालेंदार
हांगाय मेळटात आनी आमचे सांतवारींतूय मेळटात ते मातशे तुमी घेवचे वो तुमचे घेवन जावनूय दुसऱ्याक एक दान कशें दिवंक काय बरी वस्त ऑलवेज गिव अ गिफ्ट टू समबडी नव्याच्या दिसांनी ते पोरबे दिसा पर्यंत बागेवन जुजेबादाची सांकवाळ लोकांक उक्ती आसतली सांताची मुर्ती घेवन मुर्तीचो उमो घेवंक वतून भेट करूंक सोदताय जाल्यार ताचो वेळे भाशेन सकाळीं 7:30 ते 1 आनी सांजे 3 ते 7 फाल्यांच्या मिसा कोणूय सुरवातीची उतरां वो वाचपां वो कितें असले भाग घेवंक सोदता आनी तुका कशी आसा करूंक आतां पासून तुज्यान सांगिस्तीन वचून तुजें नांव दिवंक जाता निमणी कळवणी आयच्या दिसा तुमकां करूंक सोदता ती बाबा बुडीनो कालूच आमकां ओरेकात धाडला आमच्या वडिलांनी की आमच्या चोडो मोगाच्या संपलेल्या एमेरिटूस पाप साहेब बेनेडिक्ट 16वो हाच्या ओतम्याक मीस भेटयतले आमचे काथेद्रलाचे इगोर्जेन इन आवर कॅथिड्रल चर्च इन ओल्ड गोवा थंय हे मीस जातले फाल्यां 9 तारखेर सांजेच्या 4:30 वाजता आमच्या वडिलांची मुद्दम कशी जाल्यात तुमी कोण पावतात ती आयल्यार बरें म्हूण बरें ही वस्त बरी आनी आमकां जाता आनी मिसाक वेचे म्हूण हांवूय म्हजी कशी परगट कोत्ता जाता जाल्यार आमी वेची ही सगळ्यांची विनंती आसा देव बरें करूं उबे रावया खिरीत आशिर्वाद जो आयच्या आपरगडीच्या फेस्ताक दवरलेलो आसा तो तुमकां दिता दर एका मागण्या फाटल्यान तुमी आमेन म्हणून जबाब दिवचो सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं देवान तुमकां काळोखांतली आपल्या विजीत उजवाडाक आपयल्यान तो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आनी तुमची काळजां भावार्थांत बोरवाशांत आनी प्रिती मोगांत तीर करूं काळोखान बुडलेलो संवसार आज जेजू क्रिस्त आपल्या प्रकाशान उजवाडा येता तुमी विश्वासान ताचो पाटलाव करतात तर तुमच्या भावा भयणांक तुमी उजवाड जावच्याक तोच तुमचे क्रिस्ती जिवीत परजोडीत करूं नोकेत्राच्या उजवाडान विद्वानांनी जेजूक उजवाडाच्या उजवाडाक सोदलो आनी व्हडा संतोशान ताका वळखलो तशेंच हे संवसारी पयण सोमतोच तो तुमकां रूप पळोवंक मेळूं आनी सोर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवे आसूं वचून येयात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा एक वस्त म्हत्वाची आयज आमचे परंपरे प्रमाणे जे बागेवन जुजे वाजान जायतीं वर्सां आपल्या जिवितान केले ते आयज आजूच चालू दवरता आमी पेज केल्या तुमकां पेज केल्या हे पोट भरपाची खबर न्हय पूण जे बागेवन जुजे जिवीत जियेलो त्यागाचे गरीबसाणीचे व्हडलो भाडकार तो आनी तरी आसतना गरीबसाणीचें जेवण पेज जेवलो आपूण जेवलो दुसऱ्यांकूय दिली आपल्याक वाडटान तो ताच्या रुमान पासून मेळटालो तांदळाचो साक केन्नाय पेज करूंक म्हणटच हो उगडास करून आमी तें मन घेवंक द स्पिरीट ऑफ सेंट जोझफ वाज ही ताची देख घेवंक ल्हानविकायेची दुर्बळकायेची देखून आमी आतां हे मीस जातोच तुमकां आमी पेज दवरल्या हांव खंयच्यान वेचे तें सारकें सिंपल सांगता आनी खंयच वाट ना ह्या बद्दल तुमी वेचे आतां क्वायर आसा ताच्या सायडीक दाव्याक सारकें वेचे आनी थंय मागीर पेज मेळटली आनी मागीर तुमी खंयच्यान भायर सोदचें तें तुमकां थंय वॉलंटियर्स सांगतले चुकय नाकात प्लीज पोट भरपाचें न्हय तें पण बाबार्थान आमच्या जुजेबाजान केलां तें आमी देख शिकूंक ल्हानविकायेची आनी गरीबसाणीची ह्या मनान तुमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा इस्तोत्राय रायतूरच्या भावा मयणाक जी रोमारीन दिल्यान रायतूरची तुमी भोंवात फेर ते सायडीन फेरे आहा हिंगा पेज जेयात आनी मागीर 12 वरां शार्प 12 वरांचेर बस सुट्टली तो 12 वरांचेर बसी लागीं आसूंक जाय लेट येयली थिंगाच रावात मागीर कशी येयात पूण 12 वरांचेर बस सुट्टली बागेवन जुजे वाजाचे नोवेना मागणे उपकार करून तुमी म्हजे फाटल्यान म्हणचे मोगाळ बापा
तुझ्या पुतान तुझ्या पुतान आपल्या दयाळपणाच्या आपल्या दयाळपणाच्या ओझापांनी तुझ्या उतराचे बी मनशाच्या काळजांनी काळजांनी वोंपले ताच्या पावलार पाऊल धरून तुझ्या सेवका बागयोन जुसे वासन पवित्र आत्म्याचे सुरतेन आणि अंकवार मारयेच्या आश्रयाखाल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो करण्यो केल्यो आणि आम्ही सगळ्यांनी तुझ्या पुताच्या पावलांनी चलून बागयोनपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण दाखयले असल्या वीराच्या जिविताचेर तुझो शिक्को मारून पवित्र सोबेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आम्ही संतोषताव आणि ताचीच मोजोतीन आमकां हो उपकार फावो जाव म्हूण मागताव ओगीच रावून तुका जाय ते माग. हे मागणे आमी करताव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. देवाचो आशीर्वाद आमी घेतला आनी ताचे काकलुतीचो मोग ह्या मिसांत आमी चाखला. हे मिसाचे आनी तातून मेळ्ळोले आशिर्वादाचे घोटायेन आमच्या पिडेस्तांक आनी जाणट्यांक दोयाळ आनी मोगा सेवेची जावंक भास दिवन आमी घरा वेताना गीत गावया. सुसेव आसा आमच्या बाबा.